तुझे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वस्वर तुमचे सव्यासो ह्याची मिसाची भेट आम्ही भेटयत आहोत दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून आत्म्याक जोकिना एडविजीस विएगस ही आमचे भयणी खातीर देवान तेची काकलत करून सासरीक विसवतीक फावो करूंक तेचे खातीर मागुया. जुझे फेर्नांदीस हो आमचो भाव आयच्या दिसाक आपलो जोन दीस मनयता. ताकाय मागणें धरून ताचेर आनी दुसरी आमची भावां भयण आपलो जोन दीस मनयतात. काजराचे उरोस मनयतात. आंतोनियो आनी गितेरिया फेर्नांदीस तांचेर सगळ्यांचेर देवान आपलो सुभ आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकलत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Mima devak unsırki ani shanti tajeshta samsari सर्वेश्वरा देवा सगळीचाराया सर्वपदवीदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका धन्यवाद तुझ्या आदर वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शिडे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सकती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार दवरया. सर्वेस्परा स्वर्गा संवसाराच्या रोचणारांनी दोनया स्वतंत्रताय जोडलेल्या आमच्या देशाक पोरचे राज स्थापन करून ह्या येद्या व्हडत्या राष्ट्राची जबाबदारी आमा समेसांचेर वांटून घेवंक तुवें आमकां निर्मिले. खरें आनी शाश्वत व्हडतेपण कशें जोडचें तें आमकां शिकय. आनी तुज्या पुताची देख घेवन हेरांक आमचे चाकरेक लावंक सोदिनासतना आमीच उदारपणान हेरांची सेवा करूं आनी आमच्या लोकां खातीर आमचो जीव दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर असो उलयता, पळयात असले दीस येतात की हांव
इस्रायलाच्या घराण्या लागीं एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांच्या हाताक धरून तांकां इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून दोनी कोण तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलों. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूत रिगयतलों. तांच्या काळजांचेर ती बरयतलों. तेन्ना हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी पोरजां. तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतलीं, धाकटुलीं भुरगीं तशेंच जाणटीं. हें सांगता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें भोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. जो मनीस भोवत्या देवाक शेरोना येता आनी सर पुर्वेदाराचे सावलेक बिडार घेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाराच्या फासांतलो आनी मोन्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो मेळटलो. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. रातचे दास्तीचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालोखांत फित्तोले पिडेक वो दोनपारच्या नास करतल्या अरिश्टाक तूं भियोचो नाय. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. सर्वेस्पोर म्हजें शेरोन अशें तूं म्हणटाय आनी भोवत्या देवाक तुवें तुजो आसरो केलाय. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबू सोर्शी पिडा पावची ना. जबाब, म्हज्या देवा तुजेर विस्वास दवरता. उद्गाराक बी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. स्वता परमणे आनी मोगान जिवन जो आमचें मस्तक त्या क्रिस्ताचें सारकें घेसोर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतल्या. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या सुदैवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा पोरमणें चलशात जाल्यार
तुमी म्हजे खरे शीस जातले आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्राहमाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकांय खरीच सुटका मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा आज आमी सगळीं बुकरून भारताची नागरिकां आमच्या पोरचे राजाच्या दिसाचो आमी समारंभ करता, उगडास करता, रिपब्लीक डे. आनी बाबा हो समारंभ आमी करता आसतना आज पुरगटलें देवाचें उतर ह्या समारंभाक लागू जातलोच संदेश आमकां दिता. भारताची नागरिकां कशीं पोरचे राजाचो दीस समारंभ तेन्ना सुटकेची खबर, स्वतंत्रतायेची खबर, गुलामपणाची न्हय, फोटिंगपणाची न्हय, पूण स्वताची आनी स्वतंत्रतायेची खबर आयच्या दिसाक ही पोरकटलेली वास्प आमच्या मुखार दवरता. बकरून आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा जेजू आपणा सरशें आसतले, आपणाचेर विस्वास दवरतल्या सुदैवांक होच संदेश दिता आनी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलनात, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस जातल्यात. तुमी आनीक गुलाम न्हय, तुमी स्वतंत्र, तुमी स्वतंत्रतायेची भुरगीं. स्वता प्रमाणे तुमी जियेयात आनी स्वता प्रमाणे जिवन तुमी म्हजे गोवाय जायात. बाबा खऱ्यांनीच देवान आमकां आपल्या पुता जेजू वरवीं स्वतंत्र केलें. देवान आमकां आपल्या पुता जेजू वरवीं आमकां ही सुटका फावो केलें. कित्याक सुरवेक पातकाक लागून, पातकाच्या गुलामपणाक लागून मनीस जेन्ना पातकांत रेवळ्ळलो आसलो तेन्ना सुरवातेकूच हो करार करून सर्वेस्पर देव आम्हा मनशांक सुटका दिता. कित्याक हाच्या पयले वाचपान जेरेमियास प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपान आमकां कोण परी सर्वेस्परा देवान जो आम्हा मनशां सवें करार केलो ताचो उगडास करता. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरसां. परतून परतून सर्वेस्पर देव परतून ह्या कराराचो उगडास ह्या पयल्या वाचपांत केलेलो आसा. खात्री आमकां, बोरवांसो आमकां जिवोवपाचो हो बोरवांसो की सर्वेस्पर देव आमचो देव आनी आमी ताची पोरसां, स्वतंत्र जाल्लोली पोरसां, सुटका फावो जाल्लोली पोरसां आमी. जाल्यार बाबा जेजून आमकां ही सुटका फावो केल्या जाल्यार स्वताचें जिवीत जिवन, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवन आमी जेजूचे गोवाय जावंक तुका म्हाका उलो. आज जोमात प्रार्थनांतल्यान बाबा आमी देवाक मागणें केलां, खरें आनी शाश्वत ज्यो बऱ्यो करणी आसात त्यो आमी आपणावंक, उत्तम जिवीत आमी आपणावन तुकांच गोवाय दिवंक, देशाची नागरिकां कशी आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक देवाचो आदार ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान आमी मागून घेतला. बाबा भारत देशाची नागरिकां आमी आनी नागरिकां म्हणटकूच दुबावा वरेन आमकां भारत देशा विशीं जबाबदारी आसा आनी फुडाऱ्यांकूय बी, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांकूय बी आम्हा नागरिकां सवें ही जबाबदारी आसा. स्वतंत्र मनशां आमी, पूण खरी स्वतंत्रताय आमकां फावो जाल्या काय? स्वतान जिवंक देवाचें उतर आमकां आपयता. स्वताचें जिवीत जिवंक दर एका मनशाचें कार्य जावंक जाय. पूण आमी स्वताची मनशां गाय, स्वताची नागरिकां गाय, आमचो देश चलयतले स्वतान जियेतात गाय, प्रमाणीकपणाच्या जिविताक ते आनी आमी गोवाय दितात गाय. बाबा पोरचे राजाचो आयच्या दिसाक उगडास करता आसतना देवाच्या उतराच्या आदारान सदांच आमी स्वताचें जिवीत जिवन, जबाबदारेचें जिवीत जिवन
आनी तातूंतल्यान ही जबाबदारी बरी भाशेन पाडून स्वतान जिवन आमी स्वताक गोवाय दितली मनशां करूंक नागरिकां जावंक आमकां आदार कर म्हूण आमकां आदार दी आनी आमच्या भारत देशाचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणीच्या वेळार गावुया सर्वेस्परा मानून घे C30 आणि 3 पान 40 आणि 2 C33 पेज 42. Sorvespora Manunge Amshidana Sorvespora Manunge Amshidana Kurani Otko Dukarida Dukarida म्हज्या भवमडीनी म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमच्या विसरेच्या देवाक सर्वेस्परान मागूया. सोर पदवेदार बापा, आमी तुजीं भुरगीं आनी तुजी स्वतंत्र पोरसां आमची उपकारी मोन दाखोवंक आमच्या देशाची फळां हो उंडो आनी दाका सोरो आमी तुका भेटयता. ती बदलून तुजो पूत तुका भेटयता तें सासणीक बलिदान आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी आमच्या राष्ट्राचेर आनी राजकारभारांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्वकारी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोड तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आपल्या आवयक आंकवार मारेक पातकांतली निवारून मोर्नाच्या घासांतली ताणें सुटयली आनी अशें आमचें सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बोरवांचो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान व्हेल्ले आमचे माय मारी आनी सुर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povin, povin, povin Do baraco sorvespotu Sogani sosar Boga tucia vojvowa Usogi, usogi, usogi tuta zojzoj Sorvespora cenavi e tata cazor Usogi, usogi, usogi tuta zojzoj. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो
तुम्ही समीस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्याने तेन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुम्ही समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Powartaco gód porgotuje. Jesu melo, Jesu ciwon zala. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडाण सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची ही पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जाय, भाग्यवंत धर्मता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भवंभणीनो, देवाक आर्गां दिवया, देवाचे उपकार आठोवया. कित्याक देवान आमकां आपल्या पुता जेजू वरवीं स्वतंत्र केलें, सुटका फावो केल्या. ताणें हो करार आमच्या सवेंक घडला. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरसां. भवंभणीनो, देव कसो, देव आमकां ह्या वेळार जायत्या बेसांवांनी भरता आनी भरीत आसा. आपली कृपा, आपली बेसांवां, आपलो आशिर्वाद आमकां मेळोवन दिता. स्वताचें जिवीत जिवन, प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवन आमची जबाबदारी जावं आमच्या समाजा सवें, देशा सवें बरे भाशेन पाळूंक देव आमकां आदार दिता आनी दित आसा. ह्या वेळार असल्याच सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाचे उपकार आठोवन बराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जजी येता निराजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमची कातून देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवची म्हाका फावना तुज्या काळजित्रान म्हाका बळायकी मेळटा. कोमेच्या वेळार गायन गावुया. काडीस मुझे तू कोत्रेकता D24 560 D24 पेज 60. Caris moce tu contrecta de Gesù e cantam mocia. Caris moce tu contrecta de Gesù e cantam mocia. Hashem tu kashem ugrata na goia
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां सदांच पोसताय. ताचे वरवीं जेजू कडेन आमचो एकवोट दिसान दीस वाडय आनी ताणेन आमकां दिल्ली सेवे चाकरेची देख घेवन समेस्त आमच्या भारतीय भावां भयणाच्या हिता खातीर संपूर्ण त्यागा आनी उदार मनान वावरूंक आमकां उर्बा दी. अशें एक दीस पृथ्वीच्या सगळ्या लोकां बरोबर एक पोरजा कशी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत आमकां एकठांय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमची सव्या आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जिवितांतूं उजवाडांतूं शेवटाचें गायन गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141. Judge